साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नये. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात येवकार. आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान घेतात. तर सगळ्यांत पयलीं वचूया आमची रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसांतली म्हत्वाची अपडेट. आयज पणजेन सीएमाची मिटींग जाली. डिजास्टर मॅनेजमेंटा म्हणजे तांच्या वांगडा मिटींग केली आनी तातूंत वेगवेगळे विशय जे आसा ते सीएमान थंयसर मांडलेले. ताचे उपरांत जेन्ना पत्रकारान सीएमाक प्रश्न केलो की इंग्लीश जी प्राथमीक स्कुलां आसा तांकां खंय तरी म्हणजे मान्यताय दिवचे ना, फक्त कोंकणी आनी मराठी भाशेनूच आमी ही जी प्राथमीक स्कुलां आसा तांकां मान्यताय, आनी अशें जर कोण करत आसल म्हणजे कोंकणी किंवा मराठी चो समज जर परवानो दाखोवन समज जर इंग्लीश स्कुलां समज जर चालू करत आसत जाल्यार ताचेर आमी खर कारवाई करतले. आनी ही जी बातमी जी आसा ती तुमकां 7 PM बुलेटिनान आमच्या पळोवपाक मेळटली. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. वेगवेगळ्या शाळां खातीर 81 अर्ज शिक्षण खात्या कडेन दाखल केल्ले. तातूंतल्या फकत 2 उच्च माध्यमीक विद्यालयांक शिक्षण खात्यान परवानगी दिल्ली आसा. हेच फाटभुंयेर जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आयज जेन्ना प्रस्न विचारलो तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले की नव्या इंग्रजी शाळांक कशेंच मान्यताय दिवचे ना, आनी कोंकणी आनी मराठींतल्यान जर कोणी मान्यताय घेवन जर इंग्रजी शाळा सुरू केल्ल्यो आसत जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा. फुडें आमी वचूया आमची न्यूज अँकर समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. पावसान निर्माण जावपी आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक सरकार तयार आसा. पणजे महानगरपालिकेक 1 लाख जाल्यार हेर नगरपालिकांक दरेकी 50,000 आनी पंचायतीक अतिरिक्त 25,000 रुपयाच्या फंडाची तरतूद केल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ह्या वेळार आनीकूय बी मुद्दे ह्या चर्चे वेळार उप्राशिल्ले आसा. तर आयज पावसाच्या फाटभुंयेर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिल्ली आसा. ह्यो थोडक्यान आसा, आनीकूय बी मुद्दे आसा ते तुमकां सादाच्या बुलेटिनांक पळोवपाक मेळटले. पावसाचे फाटभुंयेर सरकारान कितें उपाय येवजण केल्या, आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर कितें तयारी केल्ली आसा, ही फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपत्कालीन कक्षाची आयज म्हत्वाची बसका घेतली. आनी हे बसकेन तांच्यांनी कितें कितें तयारी केल्ली आसा, हुंवार आयले जाल्यार घराचेर झाड पडले नाजाल्यार आनीक खंयची तरी आपत्कालीन परिस्थिती तयार जाली जाल्यार ताका तोंड दिवपाक कितें उपाय येवजण केल्ल्यो आसात हे विशीं म्हायती दिल्या. ही सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. फुडें वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. काल आयतारा दिवचलच्या नानोडे ह्या वाठारान 2 भुरग्यांक पेंवपाक गेल्ले कडेन बुडून मरण आयलें. सो ह्याच फाटभुंयेर CM प्रमोद सावंतान अशें कळीत केलां की लोकांनी पावसांत घसघश्याचेर वचचें, मात उदकान न्हांवपाक देंवचें न्ही. तशेंच गोंयांत आशिल्ल्या चिरे खणीचेर बेगिनात बेगीन फेन्सिंग करतले अशें तेणी आव्हान केलें आसा. सो ह्याची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. याची एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. सद्याक गरमेच्या दिसांनी गरमेक बेजारिल्ले लोक कितलेशेच न्हंयचेर नाजाल्यार बंदराचेर कितलेशेच कडेन न्हांवपाक वयतना आमी पळयतात. अशोच प्रकार एक काल घडलो की जेन्ना 2 ग्रूप जेन्ना वेगवेगळे कडेन न्हांवपाक गेले दिवचल वाठारांत तेन्ना 2 कडेन 2 वेगवेगळे तरणाट्यांक बुडून मरण आयलें. हे फाटभुंयेर आज जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक प्रस्न विचारलो तेन्ना ताणें सांगलें की लोकांनी न्हांवपाक वयचें पूण थंय तेंच्यांनी आपली जतनाय घेवची अशे तरेचें एक आव्हान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. फुडें आमी वचूया आमची न्यूज अँकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. तर आतांच ऐश्वर्यान सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे की राज्यात सध्या बुडून मरपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्ली आसा आनी ह्याच फाटभुंयेर घसघशे तळे न्हंयो तशेंच चिरे खणीच्या उदकांत कलम 144 लागू करून फुडल्या 7 दिसां खातीर पेंवपाचेर बंदी घाल्ली आसा. जर अशा सुवातींनी कोणी सापडलो ह्या फुडल्या 7 दिसांक जाल्यार ताचेर खर कारवाय जातली अशें सांगिल्लें आसा. आनी ताका लागून मामलेदार तशेंच पुलिसांनी लक्ष दवरपाची शिटकावणी जी आसा ती 2 जिल्लो अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा.
फुडली जी अपडेट आसा ती म्हळ्यार काल आयतारा राती पश्चिम बंगाल आनी बांगलादेशांतल्या दर्यादेग वाठारांनी रेमाल हें चक्रीवादळ दाखल जाल्लें आसा आनी ह्या चक्रीवादळाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसा आनी थंय सद्या भयंकर भिरांकूळ परिस्थिती उप्राशिल्ली आसा. जे लोक थंय दर्यादेग वाठारांनी रावताले तांकां सद्या थंयच्या गव्हर्मेंटान सुरक्षीत सुवातेर स्थलांतरीत केल्ले आसा आनी ह्या सगळ्या परिस्थितीचो नियाळ जो आसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतिल्लो आसा आनी दरेका तांच्या दर्यादेगेर 16 युनिट म्हणजे तैनात केल्ले आसा. सो ही जी परिस्थिती आसा हाचेर लक्ष दवरून ते आसात. मात ह्याच फाटभुंयेर चक्रीवादळाचो मॉन्सुनाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय जी आसा ती हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा. देखून गोंयांत फुडले 6 दीस कमी अदीक असो पावस पडटलो असो अदमास आसा. फुडली जी अपडेट आसा ती म्हळ्यार कालूच वेर्णा जंक्शनाचेर अपघात जालो आनी वेर्णा जंक्शन जशें म्हणजे डेंजरस आसा, एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा तेच प्रमाणे बेतोडा जंक्शनूय बी अपघात प्रवण क्षेत्र आसा. सो हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांचेर बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटलो. सो दिप्तीन ह्यो आमकां 4 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात. सद्याक पश्चिम बंगालात रेमल चक्रीय वादळान खवदळ घातिल्लो आसात. मान्सूनाचेर हे चक्रीवादळाचो परिणाम जातलो पूण गोंयांत तसो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना अशें आसले तरी गोंयांत फुडले 6 दीस कमी अदीक प्रमाणात पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो आसा. फुडें आमी वचुया आमचो रिपोर्टर तर आयज शिरदोना हांगासर एक पर्यटन प्रोजेक्ट येता ताका कांय थळाव्यांनी विरोध केल्लो. त्यान पयलीं सुद्दां थंयसरले थळावे आमदार जे आसा विरेश बोरकर हांच्यांनी सुद्दां हो इशू वयर काडून ताका विरोध केल्लो आनी आयज तेचे जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलें. पर्यटन खात्याचे अधिकारी, पंचायत आनी थळाव्यांचे इन्स्पेक्शन जालें. थळाव्यांनी विरोध दर्शयलो आनी ते जे वॉल जे उबे केला इल्लिगल ते उडोवपाचो असो निर्णय घेतलेलो आसा आनी हाचेर फुडें कारवाय जातली. ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल म्हटल्यार उदका मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्याशी आमची भेट जाली आनी तांकां जेन्ना विचारलें गेलें तेन्ना सद्या सगळ्या गरमेच्या सिजनान डॅम्स जे आसा तांची उदकाची लेवल देंवलेली आसा. तांचे तरेन सांगलें की भिवपाची कांय गरज ना कारण डॅमांनी सगळे उदकाची जी लेवल जी आसा ती जून म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत उदक हे डॅमांनी आसतलें आनी जून म्हयन्यात ना असो म्हणून मॉन्सून येवपाचोच आसा. सो गोंयकारांक भिवपाची गरज ना, उदक तांकां कमी पडचें ना अशें उदका मंत्र्यांनी सांगलेलें आसा. त्याच भायर काल ज्यो घडणूक घडल्यो 2 तरणाटे बुडोवन तांकां मरण आयलें तेंचेरूय उलयतना ताणें सांगलें की कांय जाग्यांचेर फेन्सींग घालप चालू आसा आनी कांय जाग्यांचेर ऑलरेडी फेन्सींग घातलेलें आसा. पूण ह्या सगळ्या मजगती उदका मंत्री सुभाष शिरोडकरान एक खूब म्हत्वाची गजाल आयज सांगली ती म्हटल्यार प्रवाह समिती जी आसा जी म्हादयच्या पुराय प्रकल्पाचेर म्हादयच्या पुराय घडणुकीचेर लक्ष दवरून त्या प्रवाह समितीन एक जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरिल्लें आसा जितून गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक हांचे तिगांच्योय डेट्स त्यांनी मागयल्ल्यो आनी त्या भितरली एक डेट काडून इन्स्पेक्शन आसलें. तेन्ना गोंयान आपली डेट दिल्लेली आसा पूण सुभाष शिरोडकरान सांगलें की तांकां अशें कळोन येयलां की कर्नाटक गव्हर्मेंटान एका आक्षेप घेतला आनी त्यांनी म्हटलां की हो जो पूर्ण प्रकरण जे आसा हे सब ज्युडिशियस म्हणजे कोर्टान आसल्या कारणान ह्या पळोवणीचो कांय अर्थ जावचो ना अशें कर्नाटकान सांगलां अशी म्हायती जी आसा ती सुभाष शिरोडकरान दिला. हे सगळ्यो दोनूय ज्यो बातम्यो आसा ह्यो तुमकां 7 बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. एके कडेन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत उदकांची सामकीच कमतरता आसा, लोकांक उदका खातीर त्रास करचे पडटात. जाल्यार दुसरे कडेन आमचो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकार सांगता की गोंयच्या डॅमांनी मोठ्या प्रमाणांत उदकाचो सांठो आसा आनी फुडल्या 1 म्हयन्या खातीर तर उदक बऱ्या प्रमाणांत पावतलें. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी गोंय सरकारान कळसा बांडोरा प्रकल्पाच्या पळोवणे खातीर संयुक्त पळोवणी एक ऑर्गनायज केल्ली आनी ताच्या खातीर एक तारख्यो कर्नाटकाक सांगिल्ल्यो. पूण कर्नाटकान हे प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचें कारण फुडें करून हे पळोवणेक विरोध केल्लो आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या खुर्जुवेकर हाचे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट.
आयची जी बातमी आसा गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत हांचें अशें म्हणणें की 4 तारखेर स्कूल रिओपन जातलें आनी ताका लागून तेन्ना भुरग्यांक त्रास जावंक शकता अशें तेंचें म्हणणें आसा. मागीर हेजेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाप दिलेले आसा की कसलोच त्रास जावचो ना, सगळें सारकें जातलें अशें तांच्यांनी सांगलें आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा की फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या आडमेळ्या पावसा लागून खुबशे झाडां बिडां पडून खुबशें लुकसाण जाल्लेलें आसा. तेचेर तेंच्यांनी उलोवप केलां की जी धोकादायक जी झाडां आसा पळय ती पंचायतीन लक्ष दिवन ती कातरून उडोवची ना आनी नाल्यार खंयची वायट घडणूक घडची न्हू, ताका लागून पंचायतीन लक्ष दिवचें. आनी ह्यो ज्यो 2 बातम्या तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनांत पळयात. तर हो आशिल्लो आजच्या दिसाचो नियाळ. ह्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां सातच्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर देश विदेशांतल्यो सविस्तर बातम्यो 8:30 वरांचेर टॉप 25 ह्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव सुशांत गांवस. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV. सगळ्यात पयलो विशय जो आसा तो म्हणजे फार्मा कंपन्यांचो.